सिलेक्ट केला चेक करपाक आणि कितें आज आम्ही एकूण 5 स्कुलांनी व्हिजिट केले. पहिले सेंट मिंगेल स्कूल तालिगांव, त्याच्या नंतर ऑक्झिलियम स्कूल, त्यानंतर हेडगेवार, त्यानंतर रेड रोजरी आणि आता हे मुस्टिफंड स्कूल, अशे एकूण 5 स्कुलांनी आम्ही व्हिजिट केले. 5 स्कुलांनी स्टुडंटांचो रिस्पॉन्स खूप बरो आसा आणि मोर दॅन 90% स्टुडंट भौतिक सगळे कडेन आयिल्ले आसात. सेंट मिंगेल स्कुलाक 85%च्या वयर आसा आणि ऑक्झिलियम स्कुलाक जवळजवळ 100% लागीं आसा. पूण ओव्हरऑल पळयलें जायत जाल्यार 90%च्या वयर भुरगीं आयिल्ली आसात. आमी भुरग्यांचोय कडेन इंटरेक्शन केलें आणि भुरग्यांक सगळ्याच भुरग्यांनी आपूण एप्रिलाक सुरू जाता हेका आमी खोशी आसा अशें सांगलें ना, पूण भौतिक भुरग्यांनी जवळजवळ 80% भुरगीं दे आर हॅपी विथ दीस डिसिजन ऑफ गव्हर्नमेंट. कित्याक खातीर कारण तांकांय दिसता की एप्रील म्हयनो फुकट वतालो अशें तांकां दिसलें. थोड्यांनी सांगलें ना आमकां फ्रेंडा बरोबर एकमेकाक मेळून मिसळून वागपा खातीर आमकां एप्रील म्हयन्याचो फायदो जातलो अशें वेगवेगळे सांगलें. ते आपापल्या एजी प्रमाणे सांगतात भुरगीं. पूण थोड्या भुरग्यांनी सांगलें ना आमकां वी आर अनहॅपी, तेंय सांगलें. पूण एप्रील म्हयन्याक सुरू केलो तेजो फायदो चड आनी चड भुरग्यांक जातलो अशें आमकां दिसता. कारण आमी पयलेंय सांगलां की एप्रील म्हयन्याक सुरू करपा फाटलो आमचो उद्देश कितें, तर एप्रील म्हयन्याक सुटी केन्नाच नाशिल्ली. एप्रील म्हयनो इज नॉट अ वेकेशन मंथ. आणि एप्रील म्हयन्याचें कितें जालें की एप्रील म्हयन्याक पयलें एक्झामी जाताल्यो. त्यो एक्झामी हळूहळू मार्चाक जावपाक लागल्यो, थोड्यो 12वेच्यो बी फेब्रुवारीक जावपाक लागल्यो. हेजें कारण कितें जालें, कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामी ज्यो आसताल्यो मे म्हयन्याक एप्रील म्हयन्याक ताका लागून ह्यो प्रिपेर करच्यो पडल्यो. ताका लागून हो एप्रील म्हयनो आसा जो सुटयेचो नासलो तरी तो नॉन इन्स्ट्रक्शनल जालो ऑटोमॅटिकली. आणि हो नॉन इन्स्ट्रक्शनल जाल्ल्यान भुरगे येवपाची बंद जाली शाळेक. पूण जर एप्रील म्हयन्याक सुटी आशिल्ली अशें न्ही, सुटी मे म्हयन्याकच आसताली आणि 5 विकाची. पूण एप्रील म्हयनो हो नॉन इन्स्ट्रक्शनल जाल्ल्यान त्या भुरगीं येवपाची बंद जाली आणि ह्या एप्रील म्हयन्याचो एकेडमिकली कांयच उपयोग ना आसत. म्हणून जे कितें आमचे एकेडेमिशियनाची आमी वेगवेगळे कमिटी केल्ल्यो, त्या कमिटीन एकमतान आनी एकमुखान सांगलें आमकां की एप्रील म्हयनो हो तुमचो फुकट वता, तेजो उपयोग करून घेयात. आणि म्हणून तांचें म्हणणें आमी मान्य केलें. आमी सरकारान घेतिल्लो डिसिजन किंवा ब्युरोक्रेट्सान घेतिल्लो हो डिसिजन न्ही, हो एकेडेमिशियनांनीच घेतिल्लो डिसिजन. आणि तांकां हें कित्याक लागून दिसलें की एक म्हळ्यार एप्रील म्हयनो हो एकेडेमीक एक्टिविटी कसलीच जायनासतना फुकट वता. दुसरें, हे दोन्ही जे पळय टर्म्स आसा आमचे फर्स्ट टर्म आनी सेकंड टर्म, ह्यो बॅलन्स जायना. जुनाक सुरू केले जायत आमी जाल्यार सेकंड टर्म आहा ते डिसेंबराक सुरू जाता आणि डिसेंबराक सुरू जाल्या नंतर कितें जाता, वेळूय कमी मेळटा, एकेडेमीक दीस कमी मेळटात आणि ह्या एकेडेमीक दिसांनी बाकीच्यो एक्टिविटी करच्यो पडटात. मग गॅदरिंग तेन्ना येता, पिकनीक तेन्ना येता, बाकीचे पळय एक्सकर्शन्स तेन्ना येतात. ह्यो सगळ्यो एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी तेन्ना जातात. ह्यो सगळ्यो एक्टिविटी तेन्ना जाल्ल्यान एकेडेमीक एक्टिविटी खातीर कमी वेळ मेळटा. त्या भायर फेस्टिव्ह सिजन आसता तो. म्हणून हे दोन्ही टर्म बॅलन्स जावचे आणि दोन्ही टर्मांनी बरोबर बऱ्यो एकेडेमीक एक्टिविटी जावच्यो आणि त्याच बरोबर बऱ्यो एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटी जावच्यो आणि हे बॅलन्स जावचे ह्या खातीर हो एप्रील म्हयनो वापरप हो गरजेचे आशिल्लो. त्या भायर जे कितें अंडर एनईपी किंवा त्या पयले अंडर आरटीई 220 दीस जे पळय टिचींग जावपाक जाय आणि 220 दिसांतले 20 दीस बेगलेस डेज आणि 200 दीस एकेडेमीक डेज, हे सगळे जावन 220 दीस हे पुराय आमकां अदरवायज मेळनाशिल्लें. हो एप्रील म्हयनो मेळिल्ल्यान ते मेळपाक लागलें आणि ते मेळटना आमी खंय ह्यो सुटी ज्यो आसात, चतुर्थी हॉलिडे, क्रिसमस हॉलिडे, ह्यो कर्टेल केले ना. म्हणून हो एप्रील म्हयनो वापरपाचें गरजेचेंच दिसलें आमकां आणि त्या खातीर हो एप्रील म्हयनो वापरला.